प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवोर वोड 9 ते 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 9 to 14. आनी आज आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपूण प्रामाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेत आली आनी हेरांक लेखी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजियो आनी दुसरो दोन मुसलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. तो फारिजियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो. देवा, हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, उर्दवारी हे त्या दोन वसूलदाराय सारको न्हय. सातोड्याक 2 पावटी हांव उपास करता. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करता. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पुर्यांत स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें. पूण वडतें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कोर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा परतलो, पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात, तांकां देव खाला उडयतलो. आपुणूच खालती जातात, तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू एका फारिजियो आनी दोन वसूलदाराची वपार घालता. आनी ही वपार कित्याक गाय दिता? नोय वडीन आमकां जबाब मेळटा. आपूण प्रामाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेलीं आनी हेरांक लेख नासलीं तसलीं कांय मनशांक ताणें एक वपार सांगली. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की आमी धन करता म्हणून, आमी मागणें करता, आमी इगोर्जेक वता, आमी मिसां करता म्हणून, आमी सगळें देवस्थान करता म्हणून आमी दुसऱ्यांक म्हणून बरीं मनशां, आमी भाग्यवान मनशां आनी दुसऱ्यांक आमी पयस करता, तेन्ना ही वपार जी जेजून सांगल्या ही आमकां लागता आयज. कितें घडटा? फारिजियो देव मंदिरांत वेता आनी जेन्ना तो मागणें करता, तो मागणें देवाशी करिना. तो मागणें आपणूच उलयता, हाका मागणें म्हणिनात. तो म्हणटा, पळय हांव कितलें बरें काम करता, पळय तो दोन वसूलदार, पळय तो पातकी, हांव ताजे भाशेन न्हय. आनी दोन वसूलदार कितें म्हणटा? तो कांय म्हणना. तो फकत आपली मान खाली दवरता आनी वयर पळयता आनी इतलेंच म्हणटा, सायबा, म्हजी काकूत कर. आनी देवाचें उतर आयज आमकां सांगता, जेजू ह्या वपारीन आमकां शिकोवन दिता की हो दोन वसूलदार जो पातकी आसलो, तो थिंचो थान देवाक मानलोलो तसो गेलो. पूण फारिजियो जे मागणी करतालो, उपास करतालो, तो दोन वसूलदारा भाशेन नासलो, पूण ताचें काळीज कुसकें आसलें. ताचें काळीज बरे भाशेन नासलें. जें कोत्तालो तो फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक कोत्तालो. जें कोत्तालो, जें उपास, मागणें, दुसऱ्यांक पयशे दिवपाक, दुसऱ्यांक आदार करपाक, तो फकत कोत्तालो कोणाक? दुसऱ्यांची ओडवीक मेळोवपाक, दुसऱ्यांक दाखोवपाक. जो कोण आपल्या काळजान थान कोत्ता, तो फकत देवाक मानता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही वपार आमी आयकता फारिजियो आनी दोन वसूलदाराची, आमकां कसली शिकवण मेळटा? भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी, आमचो देव आनी सरवणदार म्हूण मानता, तेन्ना आमचो आत्मो, आमचें काळीज जेजू सारकें जाता. म्हणटच आतां भाव भयणीनो, जेजू आमचे भितर आहा जाल्यार आमी कोणा भाशेन जियेतले? आमी कोणाक दाखोवंक सोदतले? कोणाकूच ना. कित्याक आमचें काळीज जेजू सारकें जालां. आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाला. पयलींची जिवांची 4:17 म्हणटा, जे भाशेन जेजू ह्या संवसारान आसलो तशेंच आमी आसा. कित्याक? आमी आतां ताच्या रोगता वरवीं, ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी नितळ जाल्या.
आम्ही जेन्ना ताजे भावार्थ दवरलो तेन्ना ताणें खुर्सार आमचे बसत केले. आतां त्या भावार्था वरवीं देव आमचो आत्मो जो मेलोलो आसलो आतां जेजू सारको करता आनी आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान मागणें कशें करूंक जाता. फकत महिमा वाखाणडी दिनवास जेजूक आमी जें कोत्ता ताजेर आमी चोत्राय दवरिना, कित्याक जें आमी कोत्ता ताजे कुरपेन कोत्ता, आमचे शोकतेन करिना. आमी जे उपास कोत्ता, मागणें कोत्ता, हांगा वेता थी वेता, बरेपण कोत्ता, ते आमी आमकां आमची ओडवीक सांगपाक वा आमकां लोकांची शाबासकी मेळोवपाक करिना. आमी कित्याक कोत्ता, कित्याक आमी देवाचो मोग आपणायला, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. म्हणटच आमी जे मागणें कोत्ता, आमी जे आदार कोत्ता ते फकत मोगान कोत्ता. म्हणटच मोगान कोत्ता तो मनीस दुसऱ्याची ओडवीक मेळोवपाक करिना, दुसऱ्यांक दाखोवपाक करिना. तो फकत कोत्ता कित्याक ताणें देवाचो मोग आपणायला आनी तो मोग आतां देवाचें उतर पाडून आनी दुसऱ्यांक आपलो देवाचो मोग दाखोवपाक ते आतां सेवा कोत्ता. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही ओपार आमी आयकता जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता म्हणटा खालती रावात. खालती रावपाचें म्हणजे कितें? दुसऱ्यांक दाखोवपाक की हांव खालतो म्हणून ना. जो कोण देवाचें उतर आयकता, जो देवाचें उतर पाळटा, फकत आयकना, देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चलता, तो जावन आसा एक खालती मनीस. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालती रावता, देवाचें उतर पाळटा, सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तेन्ना देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतून तो मोग आतां आमच्या पेल्याक दिवंक जाता, आमच्या भाव भयणीक दिवंक जाता. आनी ते भाशेन आमचे दोनूय मानमेंत म्हणटा एकूच मानमेंत तो मोगाचो, पूण दोनूय मानमेंत देवाचो मोग करपाक आनी आमच्या पेल्याचो मोग करपाक आमी फुडें सरता. आतां आमकां करूंक जाता, कित्याक आमी तो मोग आपणायला. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी खालती रावता, खालती रावतकच देव आपलो मोग ओतयता. आनी जेन्ना तो मोग ओतयता, आतां आमच्यान हो देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता. कोणूय आमचेर आड येवं, कोणूय आमकां दुखोवं, कोणूय आमकां पयस करूं, आमी तो मोग करतले. कित्याक तो मोग आमी देवाचो मेन नासलेलो मोग आपणायला पवित्र आत्म्याच्या आदारान. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हेच करपाक आयज आमी फुडें सरूया. खालती रावून देवाचें उतर परगट करुया, दुसऱ्यांक जेजूचो मोग दाखोवया आनी जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव